आमची फेरीच्या वतीच्यान एक मागणी आसा की आमकां फेरीबोट एकूच आहा आनी ती दोन घालची. काल आमच्या फेरीबोटीन एक चेडू पडले. पेपर आज नवीन टायमसार वाचलाच आसतले, पोलिसींकूय खबर आसतले. ते मागीर ड्रायव्हराक काडलो जाल्यार आतां दोन अरेस्ट. म्हणजे तुमकां एक रिक्वेस्ट आहा की सराकूय सांगलें आमी एकदां तेन्ना एक दुसरी फेरीबोट स्टार्ट करची बेग्यांच्या बेग्यान. हांवें काल इमिजिएटली जेन्ना हो इन्सिडंट घडलो तेन्ना इमिजिएटली आमचे PWD मिनिस्टर R&D मिनिस्टराक हेच्या बद्दल सांगलां. हेच्या पयलीं म्हाजी मागणी आसा आनी हांव जो R&Dचो आतां तेजेर पण पळयता मिस्टर भोसले हेका रिपिटेडली सांगीत आसा. तो म्हाका सांगता की बिकॉज ऑफ लॅक ऑफ स्टाफ तो सेकंड फेरीबोट्स आसा, फेरीबोट ना भितर ना, फेरीबोट्स तेजे कडेन आसा, नवीन घेतलेले फेरीबोट्स आसा पण स्टाफ ना. तेका हांवें सजेस्ट केला की तुमचे आदले जे स्टाफ विजिटर्स रिसंटली रिटायर जाल्या तांकां कॉल देम बॅक ऑन ड्युटी आनी तेंचे कडल्यान आमकां सेकंड दीस इज मेन सामको फ्रिक्वेंटली युज्ड फेरी पॉयंट. हांगासर दोन फेरी मिनिमम जायच. हांव 3 मागना, 2 फेरी कंटिन्युअस आमकां जाय ऑपरेशनल. आतां जो न्यू गायडलायन्स येयल्या फेरीबोटीक की टॉयलेट्स भितर दिवंक मेळना तर दोन फेरी कॅन बी युज्ड हियर. जेंकां टॉयलेट्स ज्या फेरीबोटींग टॉयलेट्स ना पळय त्यो फेरी हांगासर यूज करूं शकता. आनी तेंच्यांनी एक 2 जाण एक 4 स्टाफ हांगा डिप्यूट करपाक जाय. हेका लागून असले इन्सिडंट घडटा. रॅम्प जो आमचो रॅम्प हे आसा फेरीचो तेजेर लोक उबे रावन लोक चलता आनी कोणाक भायर काडूं शकना. दे कॅनॉट मॅनेज इट. आनी हेका लागून म्हाका दिसता असले इन्सिडंट घडटा की तेणें सडनली टर्न केली फेरी आनी ते कोण आसले ते भितून दर्यान पडले. ताका वाटयले सुदैवान पण लायफ कोणाचें वचूं शकतालें. सो आय इमिजिएटली कॉल्ड अप द कन्सर्न अथॉरिटी अँड ऑल्सो द मिनिस्टर टू लुक इन टू द मॅटर. आमकां हांगासर 2 फेरी कंपल्सरी जाय.